येवपी विधानसभेच्या वेंचणुकेत उमेदवारी कोणाक दितले हे पक्षाचे अधिकारी थारायतात। दुसरे कोण स्वतः आपण उमेदवारी जाहीर करपाक शकना असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जोसेफ फिलिप डिसूजा हांणी दिला। खबरापत्रांत फोटो छापून आयलो म्हूण कोण उमेदवार निश्चित जायना असे सांगून प्रसाद गांवकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वांगडी न्हय असे डिसूजा हांणी स्पष्ट केला। RDX गुवाहाटी पणजेच्यान सुशील शुक्ला। हायकमांड आणि हायकमांडाचे हे कन्सिडरेशन घेवन आम्ही गोंया हे डिसिजन घेवपाक जाता। पूण हांवें पेपराचेर वाचला तो प्रसाद गांवकार म्हणटा तो आयज पासून आमच्या पार्टीन भितर सरक ना, पार्टीन मेंबर ना। पण जेन्ना जोलापरी हो जर डिक्लेअर करता तो सांग्याचो कॅन्डिडेट म्हणून जाल्यार हें चुकीचें। आणि आयज पासून आमी ही चर्चा आमची जावंक ना कोण कॅन्डिडेट कितें करपाचें आनी कितें तें। पूण आयज पासून आमचे हे राखी हे आमची युतीचे एक प्रेसिडेंट हे आहा ते आयज पासून सांगे ते आपले काम NCPचे मुखार दवरला। आनी जेन्ना जो मनीस आयज पासून ये पार्टीन नॅशनल काँग्रेस पार्टीन तो मेंबर ना तेका आमी व्हडलेशें वेटेज आमी दिना। आणि I want to tell you that Prasad Gaonkar, I also want to say something to him that mediaचेर आयला he is a candidate having 5,000 and something votes. I want to clear that getting a vote is not a certificate like the SSC certificate. Once you got it will last till you die. 5 वर्ष पयलीं जावन 5 वर्सांची 5 पावसाळे गेले, 5 उन्हाळे आयले। सो मिडिया भितर हांव उलयतां, वेर इज प्रसाद गांवकर टुडे? ही वॉज अ कंटेस्टंट डेट टायम। ताजे नंतर थंय इतले इनजस्टीस जाले, इवन पीपल वर स्पीकिंग क्लियरली दॅट MLA इज हॅरासिंग अस फॉर सपोर्टिंग हिम फॉर अदर। सो पीपल शूड नो वॉट प्रसाद इज टुडे। सो तुम्ही 4.5 वर्सां घरान न्हिदतले आणि विथ कोणा कडेन अशें जे अनिल जोलापुरे सारके जे दलाल आसता तांकां कॉन्टॅक्ट करता। आय एम सेयिंग दलाल आसता तांकां कॉन्टॅक्ट करतले, लिडर्सां मेळटले आनी यू आर सेयिंग द यू आर द कंटेस्टंट। सो देन वॉट इज द यूज ऑफ अस? आज सांग्यार NCP आसा जस्ट बिकॉज ऑफ राखी नायक। सर शुड से दॅट Rakhi Naik has done NCP work in Sangem other than koni NCP चे काम करू ना सांग्यार। And one point I want to say, I'm the only lady in the NCP till today. So among all the people, I am working for it. I am working for the party, and even the meetings केल्या हे केल्या I have done with my own courage. So इतले सगळे असताना मनीस एक अचानक येता आणि हे अशें उलयता। I have a full faith in on my supremo, Shri Sharad Pawar ji and Supriya Tai ji, because NCP party is a party who always supported the women.